नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमका सगळ्याक प्रतिक्रिया येवकार. हांव सुशांत गोगाळकर सांगती गौरांग प्रभू वळखणेकार तुमचे मुखार सध्या एक सणसणाटी खबर घेऊन आयल्या येतात आणि ती म्हणजे आम आदमी पक्षान दक्षिण गोंया खातीर बाणावलेचो आमदार वेंद्री वेळीकर हांकां उमेदवार म्हणून लोकसभे खातीर जाहीर केल्लो आसा आनी एकूणच साश्टी खातीर आनी दक्षिण गोंया खातीर एक वेगळी अशी सणसणाटी गजाल गौरांग ह्या दिसाक पयल्या काल साकून जेन्ना चिराग नायकान सांगलें की आपूण बाय इलेक्शन मडगांव जाता त्या दीस साकून मडगांवच्या आनी साश्टीच्या एकूणच राजकीय वातावरणात सामको एक नीट आयला आसा. तातूंत भितर आज ही वेगळीची खबर आयल्या. कितें लोकांचो रिएक्शन कितें आपाचे भितरलें रिएक्शन कितें? पयलीं आमी चिराग नायकाचेर एक घेवया. ताका भाय इलेक्शनार रावपा चान्स तो गेलो दिगंबरान काल क्लियर केलें आसा आपूण रावना. आपल्या सेंट्रल रेडिओशी सांगला की आपूण नॉट इंटरेस्टेड, आपूण टायम दिवपाक शकना. सो हो ताका 2027 मेळ्यार रावचो पडलो चिराग नायकाक. आतां आपाचें म्हणणें अशें आसा, आमी जेन्ना आपा कडेन उलयले म्हणजे तांचो वर्कींग प्रेसिडेंट जॉन्सन ताचे कडेन उलयले तो म्हणटा कितें आमचे काँग्रेसीची जी इंडिया आघाडी लागून मिटींग करपा आशिल्ली ती एक म्हयनो पयलीं जाली. ताचे नंतर काँग्रेसीन परतो आमचे कडेन म्हणजे संपर्कच केलो ना. सो आमकां आनी आतां खंयच्याय टायमाचेर कोड लागपाक शकता. सो आमकां लास्ट मोमेंटाक हें करपा नाका. आमी आमचे तयारेक लागून आमचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो आसा. अजून ते कितें म्हणटात तुमी येतात जाल्यार बरें आसा. ते कशें स्ट्रीट सेरिंगाचेर म्हणजे दोनी कडेन तुगेले नितीन पंजाब दिल्ली पंजाब नको ते पयलींच भायर जाल्ल्या तांगेले हाणें सांगलें की आपूण तुमचे बरोबर करपा ना. दिल्ली आनी गोंयचेर उरले. सो ताणें आपलो फेस म्हणटा आज दिल्ला लोकांका फुडले 3 म्हयने लोकांका वतले. जेन्ना वेंद्री भितर वेंद्रीन सांगलां की इजिप्तचे लोक भेटले म्हणजे मेन म्हणजे हे कोस्टल बेल्टाचेर जावं वेगवेगळे इश्यू आसतले. म्हादय आसतलो, CRZ आसतलो, अशे वेगवेगळे इश्यू घेवन आमी लोकां कडेन फिशरमॅनाक खुबशे कन्सर्न इश्यू आसात हे आसतले. हे घेवन आमी वतले लोकां कडेन आनी आमचो ऑलरेडी एक हे आमी लोकां कडेन स्टार्ट केल्लें आसा. फक्त कितें फेस करनाशिल्लो. 2 जाण आशिल्ले, जॅक्सन आशिल्लो आनी त्या भायर वेंद्री आशिल्लो. सो पार्टीन आपल्याक म्हणटा हें केलां थँक्यू म्हणटा. दिस इज द सेकंड टायम आज ही दिसता दिल्ली मीटिंग चालू आनी संदीप पाटील ताणें डिक्लेअर केलें. सो पार्टीक थँक्यू म्हणल्यार सेकंड टायम ताका ट्रस्ट केलो आसा. फर्स्ट टायम म्हणटा आपल्याक बेणावली आनी ताचें जें काम हांवें फाटीं 2 वर्सां केलें ताका लागून आज परते एकदां पार्टीन आपल्याचेर ट्रस्ट करून सावथ गोवा दिलो. सो आमी काँग्रेसीक म्हणटा भरपूर टायम दिलो. तांचो अजून कॅन्डिडेट डिक्लेअर जायना जावं पयलीं करतात काय म्हणून राविल्ले ते लोकांका वचपाक जाय न्ही फाल्यां घेवन ताका त्या टायमाक लागून आमी फाटल्यान पडपाक लागून आमी आमगे तयारी करना समज समज मुखार जर जालें कितें इंडिया आघाडीन तांणी परती बसता जुळटा जाल्यार म्हणटा डेफिनेटली वी आर इन इंडिया आघाडी. आवर पार्टीज मोटो इज टू डिफीट BJP. पण आनीक सांगा हें कालची परत आनी एक अशी सनसनाटी गजाल म्हणटा ती BJPच्या भोटांतली. बरोबर. काल जेन्ना तांचो जो सूद आयिल्लो आसा जो इन्चार्ज आसा गोंयचो ताणें काल मिटींग घेवन 5 नांवां ठरयिल्लीं दक्षिण गोंया खातीर. तातूंत आशिल्लो एक दिगंबर कामत, दुसरे आशिल्लो रमेश तवडकार, तिसरो आशिल्लो सावयकार, चवथो बाबू कवळेकर आनी 5वो दामू नायक. 5 नांवां आशिल्लीं. कालच जेन्ना ती अयोध्या ट्रेन अयोध्येक घेवन वताली आमच्या भाविकाक तेन्ना दिगंबर कामतीन स्पश्ट सांगलें की आपल्याक दक्षिण गोंयांतल्यान लोकसभेक इलेक्शन लडोवपाची इच्छा ना. आपली इच्छा सगळी पार्टीक कळल्या आनीक आपूण ह्या रेसीक ना ताणें स्पश्ट केलें. आनी आज परत आतां हांव रमेश तवडकारा कडेन उलयतां. रमेश तवडकार म्हणटा आपल्याकय दक्षिण गोंयांतल्यान निवडणूक लडोवपाची इच्छा ना. म्हणजे 2 जाल्यार उरले 3 जाय. काल एकंदरच खूब विशय येयलो. 3 जाणांतले 2 जाणांनी स्पश्टपणे सांगलां म्हणजे दामू नायकांनी सांगलां की आपल्याक दिली जाल्यार आपूण आसा. आपल्याक दिली जर पार्टी जबाबदारी दिता आपूण घेवपाक रेडी आसा हें दामू नायकान क्लियर केलें आसा. जर सावथ गोवाची टिकेट आपल्याक दिली लोकसभेची जाल्यार आपूण शुअर पार्टीचेर आयकून रावतलो. बाबू कवळेकर मातशें तातूंत ट्विस्ट घेवन सांगला. आपणें सगळे प्लॅटफॉर्माचेर खंय मागपाक जाय टिकेट थंय मागल्या. जाहीर आपूण करना कशा केन्नाच केलें. प्लॅटफॉर्माचेर मागलें जर पार्टीन दिली आपूण लडटलो वच करतलो. पूण आनी एक सांगलें दामू म्हणटा दामू भितर तिसरो उरलो. तिसरेचें नांव उरलां नरेंद्र सावयकार. ताणें तशें करून कांयच सांगना की
इज सिटींग टू कॅन्डिडेट होतो सिटींग कॅन्डिडेट सो ताणें अशें म्हणलें खंय चर्च जाल्यार तें आपल्याक खबर ना खंय चर्च जाल्यार कितें खबर ना आपल्या कडच्यान तुरंत कांयच कळना की आपल्यालें नांव आसा हें आसा सो ताणें सेफ हें केलो आनी आपल्यालें कार्ड आसा तें लिपोवन दवरलें. पूण एक हे पयलीं जी नांव चर्चेक आशिल्ली 4 आशिल्लीं दामू म्हणजे नांवूच नाशिल्लें फकत 5वें नांव दामू आनी हे दीस इज नॉट स्पेक्युलेशन फ्रॉम द तांचे मिटिंगेंतल्यान भायर आयिल्लें नांव तें सो दामू अशें एकदम नांव येवपाचें कारण कितें दामू नांव नाशिल्लें म्हणटा तें फक्त पेपराचेर नाशिल्लें म्हणजे मिडिया भितर नाशिल्लें मे बी तांचे थिंक टँका कडेन तें नांव आसतलें आनी दामू हें आसा तुगेलें दामू इज अ गूड ऑरेटर एसेंब्लीक जेन्ना तो रिप्रेझेंट करतालो बरें ताणें भाशणां बरें उरतालीं हें आसतलें सो दामू एक वेळ घेतलो आसतलो कारण एक अशें आसा की दामू फाटलीं 3 इलेक्शनां फातोर्डेच्यान पडटा दामू जरी तो वोट तो स्टॅग्नंट आसलो 9,000 9,500 वता पूण हाडटा सो तांकां एक मेबी रिप्लेसमेंट फॉर दामू इन फातोर्डा आनी दामू सेंटराक हाडपाचो अशें आसतलें. आनी एक अशें चल्लां की नॉर्थ गोवा एका दीस वेपाक धांवून फिरचें ना सो थंय भंडारी कार्डाक हें करपा खातीर हांगा एक नवें भंडारी हें तुगेलें हें जावपाक शकता समज बाबा केजी लागून बी दिना ना पूण थंय सोंपतें दिता म्हणटाले सोंपतें भंडारी पूण तांची कालची मिटिंगेचेर तांचेर कांयच डिस्कस जालें ना नॉर्थ गोवाचें कांयच केलें ना तांणी डिस्कस ओन्ली डिस्कस अबाउट द सावथ आनी आज जशें तुवें पळयलां की ते बीजेपीची इलेक्शन ऑफिस हांगा ओपन मडगांव ओपन करता सीएम ताणें सामकें कॉन्सन्ट्रेट केला अशें भशेन करपाचें जिखोवपाक जाय सावथ गोवा सिटाचेर मेन हें दुसरें आसा तें तो एक तुगेलो पॉयंट धरपा आतां जर एज फॅक्टर आनी बाकीचें हें केलें जाल्यार ती सुपाऱ्याक काडपाक हांगा रिप्लेसमेंट दामू म्हूण एक भंडारी हें म्हूण घेवपाक शकता हो तुगेलो पॉयंट भायर हाडपाक शकना. आनी एक हें चल्ला चर्चा म्हणटा की एकादी कदाचित आमच्या हातूंत भितर जे कॅबिनेट आसा तातूंत रिशफल जावपाक शकता आनी दिगंबर कार्तिक एकदां मंत्री म्हूण येता ताका लागून नाय म्हणल्यार मडगांवाक तांचे जे कार्यकर्ते आसात तांचे भितर परत एकदां उमेदीचें वातावरण जाय. हें तुवें सारकें एकदम 100% सारकें दिगंबर कामतीचे कार्यकर्ते बरो जोश आयिल्लो आसा बरे उमेदीन आनी ते सारकें नेटान जाता तांचे कॅम्पांतल्यान जी मालबाट कॅम्पांतल्यान मेळिल्ली खबरे प्रमाणे 23 तारखेक शपथविधी जावपाक शकता म्हणटा आनी आमगेले पात्रांव मोठे पोस्ट मेळटले. काल दिगंबराचें सामको आतां दिगंबर आनी जेन्ना आमी विचारताले पयलीं तूं काँग्रेस सोडटलो आनी बीजेपी वतलो तेन्ना तो सामको गरम तवो जातालो पळस सारको तापतालो आनी काल जर पळयलो जाल्यार दिगंबर एकदम उमेदीर प्रसन्न मुद्रेन सामको म्हणजे ना प्रेसा मुखार आयलो उलयलो बरे भशेन उलयलो हरशीं तो जसो कॅमेरा मुखार येवन उलयलो की न्ही एकदम उमेदीन उलयलो म्हणजे कितें तरी म्हणजे लड्डू फुट्टा आतां अशें दिसता सारकें पळोवपाक गेलें जाल्यार. बरें आज आनी एक हें जाल्या ती आमची बबिता नायक जी बीजेपीची एक सामकी सिनियर जी आमची नगरसेविका ती आज बिनविरोध उपनगराध्यक्ष म्हणून मडगांवचे निवडून आयल्या तातूंत भितर आनी एक ट्विस्ट म्हणटा तें केलें काल तिणें 3 उमेदवारी अर्ज दिले तातूंत भितर एक हें आशिल्लो दिपाली नायक दिपाली सावळ जी अर्जुनन देंवल्या दुसरो आशिल्लो नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर आनी तिसरो आशिल्लो कामील बारेट आनी कामील बारेट म्हणटा ते मनशाक पयलीं तांकां मोठो आवाज करून आपल्याक हे नगराध्यक्ष जाय आनी आपल्याक दिता महासंघ तानावड्यान सांगल्यार मागीर ते सगलो कितका म्हणल्यार थंड हे जाल्यार आनी मागीर दिवाळे कडेन कामील म्हणून म्हणपाक लागलो की आपूण ना पक्ष कितें सांगता येना न्ही आनीकय एक हें कशें की कामिलान मागीर सांगिल्लें की नगराध्यक्ष जाल्यार ताका कधी उपनगराध्यक्ष तेय ताकतेल ना सो हातूंतल्यान हें कितें करपाचो हो पक्षाच्या अगेन्स्ट आवाज काडला म्हणून जाल्ली ही कारवाई करता काय आतां कामील आसा आनी कांय तांची कांय गरज ना तितले आमचे कडेन लोक आसा. आयज जी म्हणजे मिटींग जेन्ना आपयली तेन्ना ऑपोजिशन कावन्सिलर सगळे एबसेंट आशिल्ले तातूंत भितर एक गजाल म्हणल्यार थंय त्या वेळार 13च कावन्सिलर आशिल्ले म्हणजे रुलींग पार्टीचे सुद्दां कावन्सिलर एबसेंट आशिल्ले तातूंत भितर जो सदानंद नायक आसा कावन्सिलर तो एक हॉस्पिटलांत आसा कारण ताका तरी बरो ना तो आनी ताची हेल्थ कंडिशना लागून तो हॉस्पिटल पूण रुलींग पार्टींतले खुबशे 2-3 कावन्सिलर थंय आयलेच ना. कामील आशिल्लो कामिलान आपलो जेन्ना कामिलान विचारलें बाबा तुका कितें जालें तुगेलें ना आपणें म्हणटा मातशें पार्टीची शिस्त मोडली
आम्ही स्वतः मान्य आम्ही स्वतः मान्य करता. दुसरें म्हणल्यार ते हायकमांडान आमी त्या विचारले शिस्त कशी म्हणली ना हायकमांडाच्यान आमी घेवपा जाय अशें म्हणटा. ताणें जेन्ना स्टेटमेंट दिल्लो तेन्ना ताणें सांगलें की आपल्याक सदानंद नानवडे नांवान तूं करता म्हणून. सो सदानंद नानवडे इज द हायकमांड. कामिलाक आमी विचारलें बाबा तूं हायकमांडान तुका सांगिल्लें जाल्यार खंय गेलें. सो आयज जर कामिलानी देवबरी पळयल्यार तो बरो बॅकफुटर आसा आनी तो आसता तूं थंडा आपल्याक म्हणटा मोठे कितें प्रॉमीस केलें म्हणटा. कामील तुवें बारीक घेनाका तुका आनी मोठें आसा म्हणटा म्हणून प्रॉमीस केलें म्हणून कामिलान सांगिल्लें. खटकपाची गजाल म्हणजे आयची फक्त इलेक्शनाक एक्सिडेंट आशिल्ले ते हे जाले तुगे ऑपोजिशन आशिल्ले ते गोवा फ्रॉडाचे आनी गणेशान शेटकर हो आशिल्लो तो जालो. पूण रुलिंगाची जे आसा तातूंतले 3 जाण सुमार आयले नात. सो मडगांवांत जें कितें चालू आसा सद्या तें सामकें अशें स्मुथली आसा असल्याचें ना की कांय आतां आमचे विधानसभेकूय बी सामकें बीजेपीचें वजन वाडटकीर तांचे भितरच सामकें इनबॅलन्स जावपाक लागला. तशेंच मडगांव बी जावपाक शकता लागला. भितरल्यान तागे करंट एक चालू आसा कितें तरी पूण अजून ताका अजुनूय कितें नगराध्यक्ष थंयच उरलो तरी आसतना भितरल्यान एक 2-3 जाण एस्पिरंट आसात बीजेपीचे तांकां आपूण स्वता नगराध्यक्ष आनी ते अशें हें म्हणजे वातावरण अनस्टेबल करपाक सामकें ट्राय करता. सो एकंदर पळयलें जाल्यार अजुनूय म्हणजे नंबर चड हाजो अर्थ सामकें स्टेबल ना अशें ना अशें. सो गोंयची आनीक मडगांवची स्थिती एकच सद्या. गोंयची स्थिती म्हणजे थंय विधानसभेक सामकें स्टेबल आसा तांकां कोणालें हें म्हणून फक्त कितें थंय दुसरे भशेन चलता. तें आशो प्रत्यारोप हेच ऑपोजिशन जाल्यात. हातूंत भितरलें ऑपोजिशन हेच वेगळी हांगा वेगळें आसा. कमी करना हांगा भितरल्यान कारस्थानां भरपूर जाता. सो पळोवप्याच्यो ह्यो आशिल्ल्यो मडगांवच्यो आनी साश्टींतल्यो खबऱ्यो. आमी फाटीं जेन्ना ही चर्चा सुरू केली तेन्ना आमी म्हणटाले की थोडो तेंप रावात इलेक्शन येवनी मागीर मडगांवच्या आनी साश्टीच्या राजकारणाक कितलो नेट येतलो तें तुमकां कळटलें. आनी आज ही गजाल खरी जावपाक लागल्या. आनीक आतांच हे म्हणजे आतांच सुरवात जाल्या अशें म्हणपाक जाय कित्याक अजून 3 म्हयने उरले. फुडले 3 म्हयन्यात वेगवेगळे तरेच्यो खबरो मुख्यतः राजकीय फुडें येवपाच्यो आसात आनी त्यो तुमच्या मुखार आमी घेवन येवपाचे आसात. तो मेरेन तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा. पळयत रावात गोमंतक TV.